नमस्कार आणि येवकार. 18 जून आयज गोंयचो क्रांती दिन. त्या क्रांती दिनाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे मानाधीक राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजूजी, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दाद देसाई, तशेंच लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरिया आल्लेमो, मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर, राज्याचे CS डॉक्टर कांडावळू, समोर आशिल्ले प्रशासनातले सगळे अधिकारी आणि व्हडा संख्येन हांगा आशिल्ले प्रेस मिडिया आणि पयलेच फावटी खूप मोठ्या प्रमाणात हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनीक संघटनेच्या सगळे पदाधिकारी आसतले, तांची भुरगीं आसतलीं आणि खूप मोठ्या प्रमाणात आशिल्लीं सगळीं हांगासर आशिल्लीं भुरगीं हांव परत एकदा म्हणजे क्रांती दिनाच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आणि म्हज्या बरोबर एकदाच घोशणा दिवची ही सगळ्या जाणांक विनंती करता. भारत माता की भुरग्यांक भुरग्यांक भारत माता की क्रांती दिनाचा वंदे. लोहिया आयलो रे, लोहिया आयलो रे. 18 जूनाच्या ह्या दिसा गोंयांत एकूच सगळीकडे आवाज जालो की गोंयांत लोहिया आयलो रे आणि गोंयांत मुक्ती चळवळीक परत एकदा म्हणजे नेट आयलो आणि खऱ्या अर्थात गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची मशाल परत एकदा गोंयच्या प्रत्येकाच्या काळजांतल्यान पेटली आणि ही पेट्टा आसतना सुद्धा वट्ट आमकां 14 वर्सां लागली. कारण भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि 47च्या उपरांत वट्ट 14 वर्सांनी म्हणजे 1961 या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आमकां 14 वर्सां सोंसलेले हाल, अपेष्टा, कश्ट आणि बलिदान आणि त्याग हो आमी विसरूंक ना आणि नक्कीच म्हजे सरकार तर मुळीतूच विसरूंक ना. म्हणून तर 1955तल्या स्वतंत्र सेनातल्या संग्रामाक म्हणजे ज्यांच्या ज्यांच्या प्राणाची आहुती दिली, पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारकाचेर म्हणजे ज्यांच्या प्राणाचे बलिदान दिले ज्यांच्यानी, तांकां आयजूय बी 60 वर्साच्या उपरांत सुद्धा तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो तांकां जे आयडेंटिफायड जाले ते पावले. म्हणून तर आज महाराष्ट्रातल्या नागपूर हांगासरले थोरात, चंद्रपूर हांगासरले थोरात हे 1955 त्यांचे बलिदान जाल्ले आणि त्यांचा सुपुत्र आज आमच्या व्यासपीठाचेर आयलो. तांकां आमी आज म्हणजे सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो त्या याद करून दिलो. हांवें याद इतक्याच खातीर करता म्हणजे कर्नल बेनीपाल सिंग हे 21 वर्साचे तरुण ह्याच म्हणजे सत्याग्रहात बलिदान पडिल्ले. तांची ती वीर माता आयजूय बी म्हणजे आयजूय हयात आसा. त्या वीर मातेक वंदन करपाचो अभिमान म्हाका मेळ्ळो. थंय हरियाणाक हांगासर वचून म्हणजे कर्नल बेनीपाल सिंग यांची वीर पत्नी हिका आमी हॉनर करपाचें काम म्हज्या सरकारान सातत्यान केलां. हांवें सांगता इतक्याकूच की इतिहास विसरपाक जायना. आमी इतिहास याद दवरता तीच फुडली बरी पिढी तयार जाता आणि म्हणून म्हणजे ह्या हेतून ह्या गोंयच्या स्वतंत्र संग्रामात त्यांच्यानी वांटो घेतलो अशा प्रत्येकाक फाटल्या 7 वर्सांच्या कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या वेळार आमी त्यांचो गौरव करपाचें काम ते सातत्यात फुडें येयलां. ताका याद दवरून आमी जशें म्हणटा की दैनिक तरुण भारत आणि दैनिक केसरी म्हणजे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांच्या 5व्या पिढीतले आज रोहित टिळक आमच्या मदीं हजर आसा आणि ज्या दैनिक केसरीत सुद्धा खूप मोठो वांटो पुण्याच्या गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामात उचललो. तांचेय बी आज हांव अभिनंदन करता गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन आणि म्हणून तर आज तांकां प्रमाणपत्र हे आमच्या राज्यपालांच्या हस्ते आमी दिले. दैनिक तरुण भारत हांचो सदोदीत म्हणजे गोंय मुक्ती संग्रामाच्या उपरांत त्यांचा वांटो आसात, पण गोंय मुक्ती संग्रामात सुद्धा म्हणजे मामा ठाकूर आज त्यांच्यानी आयले, तांचे वडील हांच्यानी खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे बेळगावातले एखादे जर गोंय मुक्तीतले केंद्र खंयचे आशिल्ले आसत जाल्यार ते दैनिक तरुण भारतले तेन्नाचे ऑफिस आसतले की ज्यांच्यानी खूप मोठ्या प्रमाणात या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक त्या भागात रावताले सपोर्ट करपाचो आणि वेळच्या वेळी आवाज उठोवपाचो भारतभरातल्या स्वतंत्र सैनिकांक, महाराष्ट्र कर्नाटकातल्या स्वतंत्र सैनिकांक एकीकडे हाडपाचें काम हे दैनिक तरुण भारतात आणि तांचे वडील हे ठाकूर हांच्यानी बी खूप मोठ्या प्रमाणात केल्लो. तांचोय हॉनर करपाचें काम म्हणजे आज सरकारात केलां. म्हाका सांगपाक खूप अभिमान दिसता की अशाच पद्दतीन भारतभरातले स्वतंत्र सैनिक वेगवेगळ्यो संघटना हांच्यानी 1947 ते 1961 पर्यंत म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या मुक्ती संग्रामा खातीरूय वांटो घेतला आणि हे करता आसतना गोंयांतले सुद्धा तमाम स्वतंत्र सैनिक ह्या हातूंतल्यान बलिदान दिली, प्राणाची आहुती दिली आणि हातूंतले जे आमी सगळ्यात पयलीं प्राणाची आहुती दिवपी स्वर्गेस्त बाळाराया मापारी हांकां बाळाराया मापारी हांचो मरणोत्तर म्हणजे तांचो सत्कार आसतलो किंवा त्यांच्या स्मारकाचेर
म्हणजे आम्ही म्हणटा की सरकारी कार्यक्रम करपाचो आसतोड्याच्या त्या स्मारकाचेर म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जालो हेंय सांगपा खातीर म्हाका खूब अभिमान जाता. मागीर तो दिपाजी राणेंचो बंड आसूनी किंवा कुंकळेंचो उठाव आसूनी किंवा पिंटूच बंड आसूनी, ह्या सगळ्या जाणांक गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात जालें हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आज कुंकळेंतलो उठाव, पिंटूंचो बंड आणि दिपाजी राणेंचो बंड हांचो म्हणजे हांकां ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात सुरवात जालां. आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियो मिनेझीस म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे खरें म्हणजे रेस्ट घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ले. डॉक्टर जुलियो मिनेझीस तांच्या घरा कडेन तांच्यांनी पळयलो की पुर्तुगीजाच्या ह्या अत्याचाराच्या आड पुर्तुगीजात गोंयांत जाल्लो अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठोवपा खातीर पयलेच फावटी तांच्यांनी जी जाहीर मिटींग मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर आपयली आणि त्या लोहिया मैदानाचे हे क्रांती मैदानात त्याच्या उपरांत म्हणजे उठाव व पुराय गोंयांत जालो. आणि आतांच पळयल्या ल्हानशा शॉर्ट फिल्मांतल्यान तुम्ही पळयले की म्हापसा पेडण्यां 70 ह्या सगळी कडल्यान लोक हे खूप मोठ्या प्रमाणांतल्यान त्या लोहिया मैदानाचेर जमा जाले आणि 18 जून 1946च्या उपरांत कंटिन्युअसली ही ज्योत पेटत उरली. ताच्या उपरांत जावपी 1954तलो सत्याग्रह, ताच्या उपरांत जावपी 1955तलो सत्याग्रह आणि ताच्या उपरांत हे गोंयांतल्या कितल्याशाच स्वतंत्र सैनिकांक आपल्या प्राणाची आहुती दिवची पडली आणि तातूंतल्यान कितलेशेच फ्रीडम फायटर जावं तो पुरुषोत्तम काकोडकर, मोहन रानडे, डॉक्टर जुलियो मिनेझीस, पीटर आल्वारीस, वामन सरदेसाय, लक्ष्मीकांत बेंबरे, सुधाताई जोशी असे कितलेशे तमाम स्वतंत्र सैनिक आसतले तांच्यांनी ह्या गोंया खातीर आपले जायते काम केले. आणि ताच्या उपरांत विजय ऑपरेशन 1961 गोंय स्वतंत्र संग्राम हो गोंय स्वतंत्र मेळपाचें काम हे 1961 जालें. हे सगळें करता आसतना आमी टी.बी. कुन्ना हांकांय बी म्हणजे हांच्याय स्मारकाक बंधन करता आणि तांच्यांनी केल्लें काम आमी सातत्यात सदोदीत याद दवरता. म्हणजे गोंयांत नॅशनलिस्ट म्हणून म्हणजे जेंकां आमी म्हणटा की जेंच्यांनी गोंयांतलो आवाज हो मुंबय आणि महाराष्ट्रात उठोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांच्याच मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी उठोवपाचें काम केलें. सदोदीत म्हणजे ह्या सारकेले फ्रीडम फायटर्स ज्यांच्यांनी कितलीशींच वर्सां म्हणजे कश्ट केले, सहन केले आणि आमी पळयता की 1961च्या उपरांत तांच्या भुरग्यांक म्हणजे फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक ही लेटर ऑफ ऑफर दिवपाचें काम हे सरकारान सुरवात केलें. हांव जस्ट रिव्ह्यू घेतालो पळयतालो की 70% भुरग्यांची लेटरां जी आसा ही म्हज्या सरकाराच्या टेन्युअरान दिली. हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब वर्सां जवळपास 288 लेटर्स आमी एकदां न्ही दोनदा ही स्कीम ओपन केली आणि त्या भुरग्यांक परत एकदा म्हणजे त्यांचे जर चुकून कोणी उरला असत सुद्धा जाल्यारय तांकां ती ऑफर लेटर दिवची. आज आमी 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आणि उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात दितले. हांवें हें फक्त इतक्याच खातीर सांगता आमी स्वतंत्र सैनिकांचें बलिदान विसरूंक ना. त्यांचो राष्ट्रप्रेम आणि त्यांच्यांनी केल्लो त्याग हो आमी विसरूंक ना. त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर तरी ते फावा जावचे म्हणून म्हणजे सरकार जे आसा हे सदोदीत हे याद दवरलेले आसा. पत्रादेवीचे स्मारक थोड्या दिसाच्या भितर पुराय जावपाचें आसा. हय थोडोसो उशीर लागलो आसतलो बट 60 वर्सां उपरांत काय जायना. 1955तल्यान त्यांच्यांनी दिल्ल्या प्राणाची आहुती आयजूय आमकां याद आसा आणि ती तेवत कायम आमच्या मनात उरची, कायम गोंयच्या फुडल्या जनरेशनान उरची. हे स्मारक कित्या खातीर तर हे स्मारक इतक्याच खातीर की देशभरांतल्यान आयिल्ल्या जवळपास 33 फ्रीडम फायटर्स हांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर दिली. ही जनरेशनाचे जनरेशन आमकां सातत्यात गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय म्हणून ते पत्रादेवीचे स्मारक आसा. थोड्या दिसाच्या भितर तेजो आमी अनावरण करतले. त्या 33 हुतात्म्याची नांवां आणि त्याचभर गोंयभर जे फ्रीडम स्ट्रगलात हुतात्मे जाले त्या सगळ्यांची नांवां आनी हिस्ट्री त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर आसतले. ते कायमचे आमकां सदोदीत याद उरचे हाज्या खातीर आमचें सरकार हे वावुरता. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार फ्रीडम फायटरा खातीर आतांच पयलीच फावटी बाब दाद देसाय हांचें भाशण तांच्या भाशणांतल्यान फ्रीडम फायटरांचे वेगवेगळे विशय आसतले, तांची पेन्शन वाडोवपाचो विशय आसतलो किंवा तांचे इतर विशय म्हज्या सरकारान सातत्यात सुटावे केल्ले आसा. आणि हे सुटावे करता आसतना तांकां वेळच्या वेळी योग्य त्यो फॅसिलिटीज दिवपा खातीर आमी सदोदीत हे वावरूत आसा. म्हणून आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा हांव हयात असलेल्या आणि ज्ञात नासलेल्या असल्या सगळ्या फ्रीडम फायटरांक परत एकदा याद करता आणि तुमच्या बलिदाना खातीरच आज
आम्ही या स्वतंत्र गोंयांत या मुक्त गोंयांत हे तुमचे बलिदान त्याग असा म्हणून तर आमकां खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही ती फळां अनुभवता. आमी पळयता की गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 1961 पासून आयज पर्यंत गोंयांत येदो व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावपाक पावनाशिल्ले ते 2014च्या उपरांत खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना आमकां गोंय दिसता. आणि हे सगळें करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजनाचा सकयल आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या अंतर्गत आम्ही पळयता की वेगवेगळ्यो गजाली ह्या गोंय सरकारात सातत्यात लोकांच्या मुखार दवरल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत नॅशनल हायवे आसतलो किंवा मांडवी अटल सेतू आसतलो, जुवारी ब्रिज आसतलो, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो गजाली आमी सातत्यात करीत आयल्या. आणि हातूंत भर दिता आसतना आमी म्हणटा की ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट विच इज इन रुरल एंटरप्रिनरशिप आसतले, सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले, लोकल प्रोडक्शन आसतले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसतले, अशा पद्धतीतल्या लोकांक सक्षम करपा खातीर वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो कार्यावळी म्हणजे सरकारात सतोदीत फुडें हाडल्या. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे म्हजें घर स्वातंत्र्याच्या उपरांत आपले घर हे कायदेशीर जावचे म्हणून म्हज्या सरकारात म्हजें घर ही योजना हाडल्या. आणि सामान्य गोंयकाराचें घर हे ताज्या नांवार जावपा खातीर मागीर ते स्वताच्या जागेत बांदलेले आसूनी, कोमदाद जागेत आसूनी, रेव्हेन्यू प्रॉपर्टीज आसूनी किंवा म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कुळ मुनकाराचें घर आसूनी, हे घर ताज्या नांवार जावपाची गरज आसा. कारण जो पर्यंत घर हे स्वताच्या नांवार ना तोपर्यंत मनशाक शांत न्हीद पडूंक शकना. हे घर आपल्या नांवार जावपा खातीरच सरकारान म्हजें घर नांवाची योजना हाडून ऑलरेडी आपले घर हे ताज्या नांवार करपाक सुरवात केला. सरकारान अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर काम करता आसतना कुशावती नावाचो नवीन तिसरी डिस्ट्रिक्ट तयार केल्या. आणि तिसरी डिस्ट्रिक्ट तयार करता आसतना प्रशासनातले सगळे काम हे अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर विशेष करून SC, ST आणि OBC ह्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या या कुशावती डिस्ट्रिक्टात आम्ही प्रशासन लोकांच्या दारापर्यंत व्हरपा खातीर सातत्यात आम्ही कार्यरत आसतले. लोकांपर्यंत ह्यो सगळ्यो योजना तांच्यापर्यंत पावोवच्यो म्हणून आम्ही कार्यरत आसा. एड्युकेशनाच्या बाबतीत केल्लें आमी मोठें काम हे सगळ्यांच्या तुमच्या मुखार आसा. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पळयता की नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स आसतले, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतले किंवा आता नुकत्योच 5 कॉलेजी युनिव्हर्सिटी कॅम्पसात ज्यो नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर घेतला, या अशा पद्धतीचे फ्युचरिस्टीक फुडल्या 50 वर्साच्या कार्यकाळा खातीर गोंयच्या भुरग्यांक कशा पद्धतीचे एड्युकेशन जाय हे दिवचे म्हणून आमचे सरकार कार्यरत आसा. आणि हे सगळें करता आसतना सुद्दां म्हणजे एकूय गोंयचे भुरगे आपल्याकडे कदाचित फीज भरपाक पयशे ना म्हणून फाटीं उरचे न्ही म्हणून CM स्कॉलरशीप पोर्टल नावाचो नवीन पोर्टल सुरवात करून तांकां CM स्कॉलरशिपीच्या माध्यमांतल्यान मदत करपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. आणि हे कॅर्स ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान स्किल बेस्ड एड्युकेशन आसतलें, डिजिटल एड्युकेशन आसतलें किंवा एक्सपिरियन्शियल लर्निंग आसतलें, अशा पद्धतीच्यो विविध योजना आमचें सरकार फुडें व्हरत आसा. होलिस्टीक डेव्हलपमेंट गोंयची जावची, इनोव्हेशन आनी एंटरप्रिनरशिप गोंयांत आनीकूय खूप मोठ्या प्रमाणात येवचे आणि मल्टी डिसिप्लिनरी एड्युकेशन भुरग्यांक मेळचें हाच्या खातीर आमचे गोंयचे सरकार हे कार्यरत आसा. एम्प्लॉयमेंट आणि यूथ हाच्या खातीर आमचे सरकार हे सदोदीत हय गोंयांत आसलेल्या मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करच्यो आणि त्यो गोंयच्या तरणाट्यांक मेळच्यो. सरकारात आसतल्यो किंवा जे बिन सरकारी इंडस्ट्रीज हातूंत आसतल्यो हाच्या खातीरय गोंय सरकार खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे कार्यरत आसा. आणि ताकाच लागून हल्लीच आम्ही मोठ्या प्रमाणात रोजगार मेळाव्याचे प्रायव्हेट सेक्टरातूय आयोजित केला. स्टाफ सिलेक्शन आता बाबदाद देसाय हांच्यानी त्याची तोखणाय केली. गोंयच्या भुरग्यांक हे ट्रान्सफर आनी मेरिट बेस सगळे भुरगे ह्या सरकारी नोकरीत येवचे आणि प्रायव्हेट सेक्टरातूय बी अशाच पद्धतीत नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमचे सरकार कार्यरत आसा. अप्रेंटिसशीप आसतली, इंटर्नशीप आसतली, स्किल बेस्ड एड्युकेशन हातून खूप मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांचे कौशल्य आणि खूप मोठ्या प्रमाणात वाढचे म्हणून आमचे सरकार हे कार्यरत आसा. गोंय राज्य हे टुरिजमा खातीर गणले वता आणि हे टुरिजम डेव्हलप करता आसतना सस्टेनेबल टुरिजम, इको टुरिजम, हेरिटेज टुरिजम, स्पिरिच्युअल टुरिजम, वेलनेस टुरिजम आणि इंटरनेट टुरिजम हे खूप मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप करपा खातीर आमचे सरकार कार्यरत आसा. म्हणजे फ्युचरिस्टीक आमी म्हणटा की भारत देशातली गोंय हे टुरिजम हे राजधानी जावची म्हणून तर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप करता आसतना ताका लागपी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप हेय म्हज्या सरकारात खूप मोठ्या प्रमाणात सुरवात केल्ली आसा. गोंयांतले वेगवेगळे अचिव्हर्स आज आमी पळयता. म्हणजे जावं ते कावी आर्टाच्या निमित्तान सागर मुळी सारकिलो भुरगो जेचो राष्ट्रपतीच्या हस्ते गौरव जाता, जाल्यार गोंयांतलो नामवंत गोमंत भूषण अजित कडकडे जो गोंयचें नांव पुराय भारतभर हे आपल्या गायनाच्या माध्यमांतल्यान व्हरता.
म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्यांच्यानी केल्लें बलिदान आज व्यर्थ वचूंक ना हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. कारण गोंयकाराक खऱ्या अर्थात तांच्यांनी पळयल्लें स्वप्न भांगराळें गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजना खातीर म्हणजे विकसीत भारत 2047 जाता आसतना विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर आतांच तुमकां सगळ्या जाणांक उलो मारता की विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो गरजेचो आसा. आम्ही जशें म्हणटा की प्रशासनातले अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री हे फक्त इतकेच मेळोन हे विकसीत गोवा करूंक शकचे ना, तर गोंयांतलो प्रत्येक गोंयकार मागीर तो भुरगो आसूनी जाणटो आसूनी सगळे जाण हे मेळोनूच आमी स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत गोंय करपाक शकतले. तुमचो आस्पाव हातून आसतलो हाची हांव अपेक्षा करता आनी परत एकदा क्रांती दिनाच्यो शुभेच्छा सगळ्या जाणांक दिता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.